तिसरो भाग पवित्र स्थानाचो सेवादोर। आमच्या पवित्र स्थाना वरवीं जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे भागीदार आमी जाल्या। हेच खातीर क्रिस्तांवपणाच्या पयल्याच काळार थावन पास्काचे रातीक 9 शिसांक पवित्र स्थान दिताले। आयचे रातीचो आख्खो सेवादोर पवित्र स्थानाचे तयारेचो सेवादोर। ह्या भागांत आमी 7 भक्तांची मोजत मागतल्या, उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी पवित्र स्थानाच्यो बासावण्यो कोत्तल्या। 7 भक्तांची मोजत मागून उदकाची तुस्त करून याज्ञीक आशिर्वाद घालतलो आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलोल्यो वाती घेवन याज्ञीक विचारतल्या प्रस्नांक जबाब दिवन आमी आमचो भावार्थ परगटतल्या। एके वाटेन सैतानाक पाट कोत्तल्या आनी दुसरे वाटेन आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बासावण्यो नव्यान कोत्तल्या। त्या उपरांत याज्ञीक आमचेर पवित्र केल्ला उदकाचो शिंवर मारतलो आनी इतल्यान हो भाग सोंपतलो। पवित्र स्नान घेवंक कोण ना जाल्यार आनी चोरेचेरूय आशिर्वाद दिवची गरज ना जाल्यार प्रार्थन माळा सोडून रोखडीच उदकाचेर आशिर्वाद घालची रीत आमी समोरमता। प्रिदेच्या बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचे शिंवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया। आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विस्वाशी रावूंक तोच आमकां करपाक दिवं। सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता। ओजापांनी तुवें आमकां रोचल्याय आनी अदीक व्हड ओजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय। हाचो आमी हेर जागरणेन दिनवाशी काळजान उगडास करता। तर खोणवाडायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता। आमच्या कुडींक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकळुतीचो उपाय कसो तुवें उदक रोचलाय। कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे पोरचेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी ओरोण्यान तिची थान बागयली। उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार कोचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें। शेकी जेजून जोर्दान न्हंयेन पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्ल्या आमचे सैम पुनर्जल्माच्या नाणांत तुवें नवें केलें। देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी हे 5 परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भावा भयणीच्या संतोसान आमकांय वांटो मेळून दी। क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आतां आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो आमी करतल्यो। पास्काचे वातेक वात पेटोवन उबी रावन आमच्यो बासावण्यो आमी करुया। प्रिदेच्या बाबा भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दोचे खातीर
ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिली. ते पासत प्राचीन काळाची दोणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक फाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेत देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात मू आनी सगल्या ताच्या कामांक पाट करतात मू आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाट करतात मू. सर पदवीदारा देवा बापा स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या रोसणाराक तुमी सत मानतात मू. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयतान जल्मलो, ताणी कोस मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवोन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात मू. पापा आनी पुतातान उपसल्ल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात मू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मू. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें बोगसणें आमकां दिलां तो सर पदवीदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तान सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आतां उदकाचो शेवोर आमचेर आमी घेतले हांव. Papa
नव्या जिवितांतल्यान जिवोवन जेजूक गोवाय दिवंक सगल्यांक आमकां देवाची कृपा बोळ ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खुशालकाय आनी सोडवणेची बरी खबर पोरजेक वांटूंक आनी जेजून दाखयले वाटेर पोरजेक चलोवन व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी 2 दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीत आनी शांती शिपडावन सोमेस्ताची राखण करूंक आनी पोरजेक गुलामपणांतली सोडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खुशालकाय समोर ओंबून एका दिसा पुनर्जीवनपणाचे भागीदार जावंक सोर्गी राज्यान पावयतली वाट दवरूंक आनी जेजूचे गोवाय कशें वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कोश्टतोल्यांक मनशाक कुलाक राखण आनी पेकोवणी सेवा दितोल्यांक गोठाय आनी मरोन गेलोल्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बोमोगाड बापा, ही आमची खालती मागणी जेजूच्या जिवणपणाचे परबे सुमयार तुजे मुखार दवरल्यान सगळ्या आदली पातकी सोयम सोडून दिवन नवें जिवीत कुशालकायेन जियोवप, क्रिस्ती जिवीत कुशालकायेचें जिवीत. वी आर इस्टर पीपल, जीजस इज रिजन. तो आमचे जण एकल्या सोबे जिवोन जावंक नव्या जिवितान ताका आमच्या जिवितान गोवाय दिवंक आमकां आयती करूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. पास्काचे जागरणेचे माज म्हटल्यार पवित्र जेवण. जेजूचे पुनर्जीवनपण आनी पवित्र स्थानाचो संस्कार हाचे मदें संबंद आसा. आमच्या पवित्र स्थाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेल्या आनी ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवन जाल्या. ह्या चवथ्या भागांत भितर सरतना वेदीचेर दाना भेटून आमचेंच जिवीत बापाक भेटोवया. Sarvespora, se și
मनशाच्या वावरांत केला तो परमेश्वरा देवाला जन्मोलाद पातकाची लोक धरून तुका आमी बलिदान मेळयता तुका म्हज्या भावा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान असल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोयपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय तर तुज्या दिव्या पोतवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्क आनी आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणी उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोराचे रोगत पातकाचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या बुडासाक कोरात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूण आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. गेल्या वर्सा पोरबेक आसली, ह्या वर्सा नांत तांचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटचणीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरदुतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाचो मोग जेजू वरवीं मनशा कुळा सवे ओळखून घेतलो. देवान आमचे सोडवणे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक मोपून दिलो आनी आमकां सुटका, तारण आनी नवें जिवीत हाडलें. तरी सुटका आनी हेच तारण ताचे आमी हातयारां जावंक आनी हेच नवें जिवीत आमच्या जिवितांतल्यान जिवंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रात जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय.
सुम्या जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असतो जेजू ताणें मोरणाचेर वायटाचेर आनी पातकाचेर जोयत व्हेलें आनी जोयती मोन जालो ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. So
Rejoice in his holiness.
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे पोरी एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. काजराची चीट स्टॅनली मॅन्युएल सेरांव, आंकवार पोत पियो फ्रांसिस्को सेरांव आनी सुकुरिना सेरांव हांचो गांवांत तुवांत रेजमागोस. हाचे व्हंकलेचें नांव आतेना जुलियान डिसोजा, आंकवार दो पेद्रो डिसोजा आनी आंजेलिना सिकेरा हांचो गांवांत सान जासिंत आयलँड. निमणीची कसली आडकोर आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. देवीक काकुतीची नोवेनां चालू आसात आनी मागण्यांची पुस्तिकां वांटलेल्यो आसात. थोड्यांक पावल्या, थोड्यांक पावूंक ना जाल्यार मेळटल्यो. ह्या वर्सा अबिलाचे 11वेर देवीक काकुतीचो आयतार आमी समोर उमता. मोडगांव कार्मेलीत मोठान 2 प्रांतीक पावंड्यार देवीक काकुतीच्या आयताराची समोरोमणी त्याच दिसाक सांजे 5 वरांचेर जातली. आनी हे समोरोमणेचे दिनवासनेचें बलिदान मा दोन प्रांताचो वडील आज बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव ही मुखेल यादनीक कशें हाजेर रावतले. सांजेच्या 4 वरांचेर पवित्र संस्काराक बोजण आसतली. मिसां बलिदान CCR TVचेर लायव्ह वितरायतले. सकाळीं 20 जातले 8 वरांचेर. येता त्या आयतारा पास्कांचो दुसरो आयतार देवाची काकुतीची दोबाजीक परब 8 वरांचेर सकाळीं 8 वाजता ही परब जातली. आनी ही परब समोरोमता जॉन लॉपीस. मांडावळ करूंक बागयोंत रॉक समुदाय. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन जातले फुडल्या 11 तारखेर. सकाळीं मीस 8 वरांचेर. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास ह्या दिसांनी जायतीं जाणां वावुरल्यांत जावं कवळीक फिरगोस सभा जावं लिटर्जिकल कमिटी, सेवाधर्मी कमिटी जावं फाफ्रिकाचे वा कॉफ्रारियाचे वांगडी जावं समुदायाचे फुडारी, SOP करपी सगळे वॉलंटियर्स आनी आदी. तशेंच आयज ह्या मिसांत वांटो घेवंक भाग घेवंक वावुरल्यांत सगल्यांनी बरे भाशेन मांडावळींत वांटो घेतला, बरे भाशेन वाचपां केल्यात, जबाब दिल्या, गायन केल्या. जावं आमचे सिंगर्स वा म्युजिशन्स, जावं आमचे कॉयर मेंबर्स, जावं आमचे सॅक्रिस्टन सावियो आनी हेर ओगेपणान हात बोट कशे भाशेन घालून वावर केला ताका सगल्यांक खेरीत भाशेन दिनवास. आमचे सेवाधर्म पडता बरीत करूंक वावुरल्यांत देखून सगल्यांक दिनवासता. आनी सगल्यांक तुमकां जेजूच्या जिवणपणाची पास्काची दोबाची परब आवडयता. जेजू तुमचे सोबें जिवोन जावं, तुमी जिवोन जेजूचे गोबाय जावं, नव्या जिविताक साक्षी दिवं म्हूण मागता.
तशेंच आमचे दिनवास मिस्टर फॅलिक्स रेमेडियस ह्या कुटुंबाक कितें दिनवास हो इगोर्जेचो सावंड सिस्टम नवो केल्लो आसा. स्पिकर नवे घातलेले आसा, वायरींगूय केल्लें आसा, सगळें तांणी स्पॉन्सर केल्या. फकत आमकां मागण्यांत दवर म्हणून मागला. तो ताका हांव खेरीत भाशेन आयच्या दिसा मागता आनी खेरीत भाशेन तांचे दिनवास साठयता. तशेंच हो सावंड सिस्टम घालूंक ट्रॉय हो आमकां ताणें हो वावर केला आनी बरे भाशेन हो सावंड घालूंक बरे भाशेन आमकां आदार दिल्ल्या खातीर ताकाय आमी दिनवासता. एप्रील माय म्हयन्याची पोरगोटणेचो अंक थोड्याच दिसांनी भायर सरचो आसा. तुमचे लेख एडवर्टीजमेंट आनी हेर येता त्या बुधवारा मेरेन दिवचें म्हूण मागता. पॅरीश बुलेटिनाक कोणूय कितें दिवंक सोदता वो कसल्यो जाहिराती घालूंक सोदता बेगीन दिवंक मागता बुधवार पर्यंत. उबी रावुया. खेरीत आशिर्वाद तुमकां दिता. हो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात. दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावं दी. आमेन. जेजूच्या पुनर्जीवणपणाच्या दोबाचीक पोरबे दिसा सोर पदवेदार देव बाब तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दोयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. जेजूच्या कोश्टा मोर्नाचो काळ सोंतोच मोरेत काळजांनी ताच्या पुनर्जीवणपण तुमी समोर ओंपतात. उतरां व्हडट्या आनोदान सासणाचे पोरबेन तुमी वांटो घेवंक पावूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून येयात. पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा.